आता पळया गोयच्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो। तेरावे निरंकारी संत समागम 2 फेब्रुवारी कांपालार सांजे 5 ते 10 मेरेन घेतले। संत निरंकारी मंडळान मिडियाक कार्यावळ सांगली। समागमाक सद्गुरू बाबा हरदेव सिंगजी मार्गदर्शन करतले। कांपाल ह्या जाग्यार आमचो सद्गुरू बाबा हरदेव सिंगजी महाराज ह्याच्या उपस्थितीन हजारांनी उपस्थितीन समागम जावपाचो आसा। गोंयाक ज्यो ब्रँचीस आसात टोटल 6 ब्रँचीस आसात। एक ब्रँचाक जवळ जवळ 2-2 ते 3 हजार असे महापुरुष आसा आणि ते सगळे एकट्यान येवन की ज्या जाग्यार लाखोनी येतात आणि ते देवाचे गुणगान गातात आणि सद्गुरूची ओडविकाय गातात। गोवा सिनियर जर्नलिस्ट असोसिएशनान ब्रेस्तारा 4थो वर्सुकी दीस मनयलो। कार्यावळीक आदलो खासदार अमृत कासार आणि नवप्रभाचो संपादक परेश प्रभूचे उलोवप जाले। कार्यावळीक परवरेचो आमदार रोहन खवटे मुखेल सोयरो जाल्यार माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचो संचालक स्वप्नील देसाय मानाचो सोयरो म्हूण आशिल्लो। पेपर वाचतकर 99% of the people say yes, this has happened without knowing maybe whether it has actually happened or no. And त्या खातीर मीडियाचो responsible media is something which we have to look upon today. थालवाडो शिरोड्यात सडावेल्या बॉम्ब पार्तो कपेलाचे फेस्त 26 जानेराक मोठ्या दबाजान मनयले। थालवाड्यावेल्या बॉम्ब पार्तो कपेलाक 75 वर्सां जाल्यात। हे कपेल वर्स 1939 बांदिल्ले। फेस्ता निमतान काडिल्ली मिरवणूक आणि मिसाक मेळून 300 लोक जमिल्लो। पळयात शिरोड्याच्या बॉम्ब पार्तो कपेलाचे फेस्त। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 16वी पश्चिम विभाग आणि 47वी राष्ट्रीय सिनियर खो खो सर्त 10 फेब्रुवारी सावन वास्को चिखले ग्राउंडार जातली। पश्चिम विभागीय सर्तीत 14 पंगड जाल्यार राष्ट्रीय सर्तीत 67 पंगड वांटेकार जातले। 16 फेब्रुवारी मेरेन चलपी ह्या सर्तीत सुमार 1200 खेळगडे आणि अधिकारी वांटो घेतले। गोवा खो खो असोसिएशनान वेपारी तत्वाचेर खो खो पंगड घडयल्ल्यान खो खो खेळाक आता बरे दीस येवंक लागल्यात। गोवा खो खो असोसिएशनाचो अध्यक्ष नाना बानेकारान वास्को जावपी अखिल भारतीय खो खो सर्ती विशीं माहिती दिली। To organize 16th West Zone and 47th National Senior Men and Women Kho-Kho Championship 2014 in Wasco from 10th February to 16th February 2014 at SAG Ground, Chikri. 12 तारखेक सांजेच्या 4 वरांचेर आमी 47th नॅशनल चॅम्पियनशिपीचे ओपनिंग करपाचें आसा। आमचे गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर बाब पर्रीकर हे ताचें उद्घाटन करपाचें आसा आणि ताज्या नंतर एवरी डे रायट फ्रॉम 10th एवरी डे आमी बेस्ट प्लेयर गर्ल्स आणि बेस्ट प्लेयर बॉयज हाजें सिलेक्शन करतले। प्रुडंटा खातीर वास्कोच्यान दिशांत परब। अपना घरांतल्यान परत एकदा भुरगे पळून गेल्यात। हे फावट 6 जाण। अपना घराची मेट्रन प्रियांका नायकान पुलिसेत हे विशीं कागाळ केल्या। राती 6:45 ते 7 ह्या 15 मिनटां मदीं ते पळून गेले अशें तिणें आपले कागाळीत म्हळां। इतल्यान खबराची चित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।